अपक्ष आमदार गोविंद गावडेचो भाजपा प्रवेश भाजपाक शेकला। गोविंदाच्या प्रवेशाक विरोध करपा खातीर प्रियोळ मतदारसंघातल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी मुळाव्या वांगडी पदाचो सामुदायिक राजीनामो दिलो। ते गोविंदा आड अपक्ष आमदार उबो करपाचे आसात। थोडक्यात गोविंदा आला रे आला म्हणसर कांय जाण दहीहंडा घेवन तयार रावल्यात। गोविंदाचो भाजप प्रवेश जाल्या उपरांत प्रियोळाचो भाजप गटाध्यक्ष महेश शिलकरान भाजपा कार्यकर्त्यां सयत पत्रकार परिशद घेवन गोविंद गावडेच्या भाजपा प्रवेशाचेर खर टिका केली। ज्या मनशाचे विचार पक्षाच्या तत्वाकडेन आनी धोरणांकडेन मेळनात तांकां पक्षात कशे घेवपाक शकतात असो प्रस्न कार्यकर्त्यांनी भाजपाक केलो। फाटले खेपे भाजप कार्यकर्त्यांनी मोगोवपाक आनी अपक्ष आमदारांक तेंको दिल्लो, पूण केडराक केन्ना फुडें काडूंक ना। देखून आमी अपक्ष उमेदवार उबे करतले अशें शिलकरान सांगलें। विवादूच नाही तर गोंयभर आमकां चित्रां दिश्टी पडटा की पक्षाच्या जडणघडणींतल्यान वयर सरून आशिल्ले कार्यकर्ते किंवा जेंका आमी म्हणया की आज काल येयल्ल्या कार्यकर्त्यांक पक्ष आज तिकेट दिवपाक लागलेलो आसा, जेचो पक्षाचे विचारधारेशी पक्षाच्या तत्वांशी कांयच संबंध ना। अशा पद्दतीच्या ह्या राजकारणाचो तडजोडीच्या राजकारणाचो आमी निशेध करता। पक्षाचो कार्यकर्तो हो मोठो जावचो, तेची विचारसरणीच्या आधाराचेर मतदारसंघाचो विकास जावचो हे मतींत दवरून आज पक्षाच्या कार्यकर्त्याकूच तिकेट मेळची असो आमचो दावो आशिल्लो, जो आज निकालांत काडलेलो आसा। आनी म्हणूनच आमी आजची कावेरी वाटचाल ही आमची प्रियोळ मतदारसंघात अपक्ष निवडणूक लडोवपाचे वटेन आसतली। आनी म्हणूनच आमी सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते सार्वजनीक जाहीरनामो पक्षाच्या प्राथमीक सार्वजनीक राजीनामो पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्व सगळ्या पदांचो आमी दिता। या पद्धतीन भारतीय जनता पार्टीचे काम फाटल्या जवळ 15 वर्सां जे आमचो उमेदवार नासतना किंवा आमदार नासतना सुद्दां कार्यकर्त्यांनी पार्टी सांबाळून दवरल्या। तेन्ना प्रत्येकाच्या कार्यकर्त्याच्या मनान आक्रोश आसा की हेची फळ तपाला काय म्हणून, आमी जे तप केले किंवा आमी जे काम केले ताचे फळ हेच काय म्हणून। आनी हो आक्रोश सगळ्या प्रियोळ मतदारसंघभर चालू आसा। प्रियोळ मतदारसंघाचे मतदार सुज्ञ आसात आनी तांकां खबर आसा कितें करपाक जाय। कारण जो अन्याय जाला तो अन्याय भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर जाला तो निश्चितूच खंयचोच कार्यकर्तो मनांतल्यान स्विकारचो ना। आनी निश्चितूच जी आमी जे इलेक्शनाक फुडें वतले ताका सगळे प्रियोळ मतदारसंघातले मतदार जे आसात ते आमकां निश्चितूच आशिर्वाद दितले, सपोर्ट करतले आनी आमचो उमेदवार निवडून दितले हाचे बद्दल कसलीच शंका कोणाच्याच मनान ना। गोविंदा खातीर आमी सपोर्ट केलो, काम केलें, अख्ख्या मतदारसंघात काम केलें, पूण निवडून येयल्यानंतर एक्के बीजेपीचे कार्यकर्त्याक आतां जे नोकरी दिल्या खुर्च्यो एकटो जर कार्यकर्ता आसल्यार सांगचे गोविंदाक उपन एकटो कार्यकर्ता ना। कामां जी केले म्हणटा कोणाक जोडे बांदपाचे, रस्ते बांदपाचे थोडे फावटी कोणाली पर्सनल कामां केल्ली आसा, फक्त तेच्या वांगडा इंडिपेंडंट कोण आशिल्ले तेजो पी आसा पळय तो ठरून जालो। बीजेपीचे कार्यकर्ते आहा बारीक सुद्दां रस्तो जाल्यार करप ना, कित्याक तो बीजेपी येवपाचेंच थरोन नाशिल्लें। पूण बीजेपीचे कार्यकर्ते जशे दिपकान हांगा सांगलेले त्याच पद्दतीन गोविंदान आपल्या टर्माक एक सुद्दां कार्यकर्त्याक खंय तरी डायरेक्टर घालतलो जावं खंय तरी पोजिशन दितलें कोरोना, कित्याक तर की ताका परत इंडिपेंडंटूच वचपाचें आशिल्लें। पूण आतां सिच्युएशन टायमार बदलना, पूण आमकां जे बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हणून तिका धुकयलेले आसा। गोवा 365 खातीर प्रियोळच्यान कृष्णा नायक।